नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। आग्वाद जेली 31 कैद्यांक विखबाधा, सगळ्यांक हाग आनी वोक। एकलो कैदी पिड्ड्यार, एकल्याची भलायकी हुसक्याची। दुयेंतीक घाले जीएमसीत। एफडीए करता विखबाधेची चौकशी, अजून कारवाय ना। उत्तर गोंयासयत देशभरातल्या 18 जिल्ल्यांनी शेनवारा सावन एलपीजीचेर बँकेत कॅश सबसिडी ट्रान्स्फर। गॅस बुक करतानाच सबसिडी थेट अकाउंटांत। आधार कार्ड नाशिल्ल्यांक गॅस पडटलो दोबरात प्रेसान। आरटीईक लागून 96% भुरग्यांनी स्कुलांनी धरली तग। राज्यांनी कायदो गांभीर्यान चालीक लावचो। केंद्रीय मनीसबळ उदरगत मंत्री पल्लम राजूची मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या टिकेक जाप। शिक्षण खाते म्हणटा चौगुलेची ऍडमिशनां मंगळारा सावन सुरू। खात्याच्या नोटीशीक कॉलेजीची अजून ना जाप। फुडल्या सप्तकात हायर सेकंडरी ताब्यात घेवपाची प्रक्रिया सुरू। आणि नौदळान मोपा वापरचो, दाबोळी पुराय नागरी विमानतळ करचो म्हणून जाहीर वक्तव्य करून सरकार लोकांक करता पिशे। रमाकांत खलपाची टिका। खलप म्हणटा नौदळा हे फुटबॉला न्हय। खबर विस्तारान। आग्वाद जेलींत कैद्याक विखबाधा जाल्या। मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण 31 जाणांक जेवण बादलां। एकलो कैदी पिड्यार जालो। एकल्याची भलायकी सामकी हुसक्याची आसा। दुयेंतीक हाग आनी वोक लागल्या। 11 दुयेंतीक जीएमसीत घाल्यात। सपला तो कैदी खुनाच्या आरोपात जल्मठेप पडिल्लो महादेव गांवकार। गणपत मेस्ताची भलायकी हुसक्याची आसा। कांय कैद्यांचेर आग्वाद जेलीतूच उपचार केले। कैद्यांक जेवणांतल्यान विखबाधा जाल्या काय कितें हाची एफडीए खात्री करता। मात एफडीएक जेवणाची सॅम्पलां मेळिल्लीच नात। 2 सप्तकांनी चौकशेच्या रिपोर्टा प्रमाण फुडें कितें तें थारतलें। आग्वाद जेलीत सकाळी सगळे नेर्वस जाले। सकाळी 30 कैद्यांक त्रास जावंक लागलो। अकस्मात हागवोक सुरू जाली। रातीच्या जेवणांतलें कितें तरी बादलां म्हणपाचो अदमास लागलो। विखबाधेन खुनाच्या आरोपात जल्मठेपेची ख्यास्त भोगपी महादेव गांवकार हो कैदी पिड्ड्यार जालो। दुसरो एकलो गणपत मेस्ताची भलायकी हुसक्याची आसा। 11 कैद्यांक मेडिकलांत घाल्यात। कितलेशेच कैद्यांचेर आग्वाद जेलीतूच उपचार केले। सुमार 30 कैद्यांक विखबाधा जाल्या म्हणपाचें सुत्राकडच्यान मेळ्ळ्या ते म्हायतीवेल्यान कळटा। 11 people have been referred to GMC by the doctor. Okay. For further treatment after checking, and other prisoners are still being checked. Okay. By utna hai. It's a food poisoning or something. Can't say. We'll have to look into that. Do you have enough facilities to? Yeah, you must have seen, no? Yeah. No, but we got these enough doctors, nurses. Number. Initial observations say what it is due to. No, what? we can't say what is the cause. At present, the aim is to treat them, not to try to find out the cause. We'll find out that. What are they ailing from? What are they complaining right now? They are complaining of mainly diarrhea, that is loose motions, and vomiting. राती जेविल्लें जेवण कैद्यांक बादला म्हणपाचो दुबाव आसा। हाची खात्री करपाक आयजी प्रिझन्सान प्रकरण एफडीए कडेन दिलें। एफडीएचे टिमीन येवन जेवणाची सॅम्पलां घेवपाचो यत्न केलो। मात जेवण सोंपिल्ल्यान ताच्या हाताक सॅम्पल लागिल्ले ना। निमणे तांणी कड्डण, तांदूळ आनी हेर गजालींची सॅम्पलां वेली। तांणी पळयलें थंय तांकां काल पळय जे जेवण ते जेविल्ले ते जेवणाचे कांयच सॅम्पल थंय नाशिल्ले, म्हणजे ते सोंपिल्ले। तांकां सॅम्पल घेवपाक मेळूं ना। मागीर तांच्यांनी बाकीचे सॅम्पल घेतले, तांदूळ, तेल बी ते सामानाचे सॅम्पल घेतले। उदकाचे सॅम्पल घेतला, उदक जे पिवपाक वापरताले ताजे एक सॅम्पल घेतला। हय, सॅम्पल लॅबोरेटरीन धाडला टेस्टिंगाक, आमच्या बांबोळी धाडला। रिपोर्ट केन्ना पर्यंत येतलो? एक लागतले ताका मायक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग आसा, 1-2 आठवडे लागतले। रिपोर्ट येवपाक 2-1 सप्तक तरी वतले। उपरांतूच कितें करपाचें तें थारतलें अशें आयजी प्रिझन्स मिहीर वर्धन म्हणटा। So क्या हुआ था फूड पॉइजनिंग एग्जैक्टली क्या हुआ था? It is not unless test आएगा no. I need the report. अभी FDA और health authorities are checking everything there. They are on the spot now. Yeah. Okay, इसके ऊपर इंक्वायरी होगी सर बाद में। I don't know. I have to get the report. I can't say anything now. एफडीएचे टिमीक जेवणाची सॅम्पलां मेळिल्ली नात। चौकशेंतल्यान कितें येतलें हाचेर दुबावूच आसा।
मात विखबादेन एकल्याचो जीव घेतलो आनी कितलेशेच जाणांक हॉस्पिटलांत घाल्ल्यान गोंयचे जेलींतलो घाळ कारबार परत एक फावट उक्ताडार आयला इतलें खरें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. उत्तर गोंया सयत देशभरातल्या 18 जिल्ल्यांनी शेनवारा 1 जूना सावन LPGचेर कॅश सबसिडी ट्रान्स्फर येवजण चालीक लागता. येवजण चालीक लागतकच रांदपाचो गॅस सिलिंडर बूक करतना गिरायकाच्या अकाउंटांत 435 रुपया जमा जातले. मात घरा दोबरात पयशे दिवन सिलिंडर घेवचो पडटलो. उत्तर गोंयांत मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी नागरी पुरवण मंत्री मांद्रेकाराच्या हस्तुकी शेनवारा येवजण सुरू जातली. 1 सप्टेंबरा सावन देशभर येवजण चालू जातली. मात आधार कार्ड नाशिल्ल्यांक दोबरात प्रेसान सिलिंडर पडटलो. शेनवारा 1 जूना सावन रांदपाचे गॅसावेली सबसिडी थेट बँकेतल्या अकाउंटांत पडटली. शेनवारा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री विरप्पा मोयली कर्नाटकांत येवजणेचें उक्तावण करतलो, जाल्यार केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री लक्ष्मी प्रणबका हैदराबादांत येवजण चालीक लायतली. गोंयांत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी नागरी पुरवण मंत्री दयानंद मांद्रेकार येवजणेचें उक्तावण करतले. तेन्ना तेजो सबसिडीचो एमावंट तो हातून वतलो, तेज्या अकाउंटाक वतलो आनी ताणें फक्त पे करता आसतना फूल मार्केट व्हॅल्यूचो एमावंट दिवचो पडटलो आनी ते पयशे तेजे ते सबसिडीचे आसा ते बँकेन तेजे वतले. कशी कितें सबसिडी येतली? एक एडवान्स येतली म्हणजे तेजे आतां तेजे फर्स्ट बुकींग जायना फुडें तेजें एक एमावंट ताका ऑलरेडी बँकेन हें जातलें धरून क्रेडीट जातलें तेजो सबसिडीचो एमावंट आनी म्हणजे ते पयशे ताका अवेलेबल जातले सिलिंडर घेवपाक. कितें डिफरन्स आहा पळय ते मागीर एवरी बुकिंगाक ताका परत परत क्रेडीट जाय तसले धरून. आनी कितलो पर्यंत चान्स आलो पण फॉर्म भरपाक? आतां लास्ट डेट आतां तेंच्यांनी कंपनीन कितें केलां धरून म्हणजे फाल्यांच्यान जरी स्टार्ट केलें पण ज्या लोकांनी आधार कार्ड बी दिवंक ना बँकेन किंवा डिस्ट्रिब्युटरा कडेन तांकां ऑगस्ट पर्यंत आहा. पण 1 सप्टेंबर पासून सगळं हें सिलिंडर सगळ्यांकूच ते मार्केट रेटीन वयतले. येवजण अशे तरेन चालीक लागतली. येवजण चालीक लायली की उत्तर गोंया बरोबर 18 जिल्ल्यांतले LPG गिरायकांक तांचे बँक अकाउंटांत सबसिडी मेळटली. गॅस बूक केलो की 435 रुपया थेट तांच्या अकाउंटांत पडटले. मात हे गिरायकांक घरा कडेन सिलिंडर येता तेन्ना ते दोबरात पयशे दिवन घेवचे पडटले. 3 म्हयन्यां उपरांत येवजण देशभर चालीक लागतली. 1 सप्टेंबरा सावन आधार कार्ड आशिल्ले दक्षिण गोंयांतल्या गिरायकांचे अकाउंटांत हेच पद्दतीन गॅसीची सबसिडी जमा जातली. मात आधार कार्ड ना तांकां सिलिंडर मार्केट रेटीन पडटलो. हे येवजणेक लागून सरकाराचे गॅसीचे सबसिडी वेले वर्साक सुमार 8 ते 10 हजार कोटी वाचतले असो अदमास पेट्रोलियम मंत्रालयान केला. पणजेच्यान ज्येष्ठ खबरांकार लौकीक शिलकार आनी अविनाश जोशी. शिक्षण हक्क कायद्याक लागून 96% भुरग्यांनी स्कुलांनी तग धरली. राज्यांनी तो गांभीर्यान चालीक लावंक जाय. भुरगे परीक्षा गांभीर्यान घेनात हो अपवाद. तातूंत पालक आनी शिक्षकांनी लक्ष घालूंक जाय अशें केंद्रीय मनीसबळ उदरगत मंत्री पल्लम राजू म्हणटा. पणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटाच्या परिशदेंत तो मिडिया कडेन उलयतालो. 8वी मेरेन सक्तीन पास करपी हो कायदो सारको ना, केंद्रान तो सारको चालीक लायिल्लो ना म्हणून मुख्यमंत्र्यान टिका केल्ली ताचेर तो उलयतालो. RTEत कसलोच बदल करचो न्हय अशें केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळान केंद्राक सांगलां. Manohar Parrikar has said this policy is a foolish policy. Kapil Sibbal's foolish policy. Would you like to comment? No, I think the government has been very, very sincere in the way we have brought about a transformation in education. And I think making it a fundamental right for every child to go to school has been probably one of the biggest achievements of government. You're seeing the results on the ground where so many kids are enjoying the schooling experience. And I'm sure that if it is implemented with all seriousness by both the states, we will see better learning outcomes and a rich value addition to the future of our children. And in the age cohort of 6 to 14, which is what the Right to Education Act was targeting, I'm happy to report that we have 96% of our children in school today. There is no detention policy. Is to ensure that the kids remain in school. And if you go by actual experience, what was happening, the moment a child fails, and the chances are higher maybe in a remote village, and probably of a child of a lesser economic background, the parents, there is a tendency with... There are complaints that the students are not ready to answer exams because they know that they are going to pass anyway. No, I think that is a misconception.
I think that must be, I'm sure that's only a small percentage where it is happening. I think there is a tendency to understand no detention policy has no exams. Exams will be held. And I think they should be held in all seriousness, which again is a joint responsibility of the parents and the teachers. The parents should keep them at home. We've had 2 CABE meetings, which is the Central Advisory Board on Education, and this has been debated. And I think the endorsement in both the CABE meetings, I think there was a ringing endorsement that the RTE Act should not be diluted. Now, the focus in the 12th five-year plan is going to be on the learning outcomes. How much are our children learning and how effectively are they able to retain the knowledge that they've learnt in school. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.